तो हें आसा कुळदाचें उदक, कुळदाक न्ही हॉर्सग्राम म्हणटा तें शिजलेलें उदक आनी हें थंडेक न्ही खूब बरें. एक ग्लास अशें पिवंक जाय, थंडी बिंडी वयता. सो हें पिवन घेता. सो हो पळयात, हेका आयज जागो चेंज केला. सो देवाचो रुमान हो देवाचो रूम ताका हांगा घातला. हॉलान तो अजिबात बसना, रडत रावता. कितले टॉयज हाडून दी, कितें दी. आतां हांगा पळय, टॉयज ना कांय नाका. आयज फस्ट टायम ताका हांगा घातला. बेडार घालप हें सामकें आतां रिस्की जालां. कित्याक एक जाग्यार तो बसना, मातशें फुडें फुडें येता आनी कोण तरी आसूंक जाय रुमान. सो आमच्या हांगा कामां सोंपना. तो म्हटलें तो पळय आवाज पळय, कितें रे, गूड मॉर्निंग म्हण. खेळ हांगा मातशें. हय हांगा कितें म्हणटा तूं, कितें सांगता तुमकां तो, कितें म्हणटा. खेळटा मरे, हांव म्हाजी कामां करता. ओके. सो खेळ तूं हांगासर. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? आमी सगळीं बरीं आसा. सकाळचो तुमी ब्लॉग पयला आसतलोच. इश्विकाक जागो चेंज करचें पडटा. थंय घातलें, बरो 1-15 मिनटां बरो खेळ्ळो. मागीर रडपाक लागलो, घातलें ताका झुलान, न्हिदलो. आतां आमी तेंच करतात. ह्या रुमान सकयल घालता, बाल्कनीक घालता, त्या बाल्कनीक घालता, अशें ताका न्ही किचनाक घालता, किचनाच्या तो बाल्कनीक घालता. असं केलें न्ही मातसो एक 15 मिनटां बरो खेळटा. सो तो न्हिदलो. मी हांव शावर घेवन आयलें आनी आयचो थंबनेल पळोवन तुमकां कळ्ळें आसतलेंच. आयज आमगेर येवपाचें आसा गेस्ट. हे कोण तेच म्हाका खबर आहा. आमचे युट्यूबर वन स्टेप होम अक्षदा आयज येवपाचें आसा. ओके. सो कितें आतां सकाळचें काम सगळें जाल्लें आसा आनी थंडी इतली पडटा, केन्ना असलें हांव बॉडी लोशन बी लायना. सो म्हाका अशें दिसता की दीस टायम बरें थंडी पडला. आनी हांगासर न्ही म्हाका थंडीन सगळें कितें जालां, हांगा बारीक बारीक पुळयो जाला आनी हांगासर न्ही नाका कडेन न्ही बारीक बारीक अशी स्कीन भायर येता. तें म्हाका पळोवंकूच बरें दिसना. खंय भायर वचूंक म्हाका लज दिसता. अशें हांगा सगळें अशें न्ही स्किनी भायर सरला. ताका मातशें ऑयल लायलें न्ही तें मातशें बरें दिसता. मागीर परत अशें दिसता आसतलें तुमकां अशें हें पळय अशें बारीक 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 अशें न्ही स्किनी येता थंडेन तें. सो बेजार आयलो सारको. सो दीस टायम बरें थंडी पडला आनी आमची युट्यूब फॅमिली म्हाका बरेंशें हें दिलां. लवली सारा जेसिका पार्कर म्हणून बरें आसा हें बॉडी लोशन सॉफ्ट. आमी सगळें हेंच यूज करता. आईकूय सांगलें यूज कर म्हणून. हें दिल्लें म्हाका लास्ट इयर म्हाका दिसता इतलें बरें थंडी पडना इतलें दीस टायम बरें पडलां. सो म्हटलें लाय म्हटलें वास बरो येता. सो जस्ट शावर घेवन आयलें. ओके. घरचीं कामां सगळीं जाल्लीं आसा. सकाळीं मातशें हांव नुस्तें क्लीन, चिकन क्लीन, मागीर जें कितें रांदपाचें आहा पळय न्ही करून दवरलें हांव. मातशें आयज इशूकाक हांवें न्हांवपाक घालूंक ना. कित्याक तुमकां खबर आहा हांवें एक दीस सोडून एक दीस ताका न्हांवपाक घालता न्ही. सो ताका लागून. सो मागीर नुस्त्याचें काम जालें न्ही मागीर न्हालें म्हणजे बरें पडटा. हय का न्ही, नाजाल्यार जायना. ओके. सो रेडी जालें आनी बारीक बारीक आसा करपाचें कामां तें आतां करतलें हांव. तो इशूय न्हिदला न्ही सो टेंशन ना. सो म्हटलें मातशें रेडी जावया. ओके. रेडी जाता आनी जें कितें बाकीचें काम आहा पळय तें आतां स्टार्ट करता. अरावंड 3 बी अशें पावतलें खंय तें. जस्ट ताका आतां हांवें मॅसेज केला की एकदां पणजींतल्यान भायर सरलें म्हाका मॅसेज कर म्हणून. सो मागीर जें कितें आहा तें नुस्तें फ्राय बीन तेन्नाच केल्यार बरें. कित्याक पयलींच करून दवरलें न्ही तें मागीर थंड पडटा. सो ताका लागून. ओके. सो मातशें हांव रेडी जाता. मागीर मेळटा तुमकां. ओके. चल. सो पळयात उठलो, 12:30 जालीं. न्हीद ना आयज. न्हीद ना न्हू रे आयज. ताका न्ही कळटा कोण येवपाचें बीन आहा म्हटलें न्ही ताका न्हीद पडना. सो रोखडो उठलो आयज. आनी ताका ती आयज पपया खावयता. म्हाजी युट्यूब फॅमिली इल्लें इमॅक्युलेट पपया हाडलेलें. एक पपया काल कट केलें हांवें. खालें आमी सामकें स्वीट सामकें. कितले तेंपांनी आमी पपया खाता खबर आहा. सो हो पिकला. सो म्हटलें हो कापता आनी आयज इशूकाक हांव फस्ट टायम पपया खावयतलें. बरें आहा स्वीट आहा. खातलो तो दिसता म्हाका. हें आतां कट करता कित्याक 12:30 जालां न्ही. एकाक बी अशें खावयता हांव. ओके. सो हांगासर न्ही दाखयता तुमकां. म्हाका अक्षदान मॅसेज केलेलें आमी येता अशें. ताजे मम्मीक खंय इशूकाक पळोवंक जाय खंय. हांवें म्हटलें जेवपाकूच यो म्हटलें. सो ते म्हणपाक ना आमी जेवपाक येयना आमी भायरूच जेवन येता म्हणपाक. सो कित्याक भायर 3 अशें पावतलें खंय. सो म्हटलें हांगाच जेव म्हटलें. रांदतात न्ही आमी अशें कितें स्पेशल कांय ना. आमी रांदताच न्ही. सो म्हटलें हांगाच जेवन वच म्हटलें. मागीर परत परत कोण येतलें. परत परत कोण येवपा ना न्ही. आनी म्हाका अशें जायना जेल्या शिवाय धाडोंक न्ही म्हाका जायना. सो म्हटलें यो म्हटलें जितलें जाता तितलें हांव करतां. ते बाबू लागून हें करता. बाबू धाडटा न्ही जायना न्ही. सो रांदचें पडटात न्ही. सो बारीक बारीक केलें हांवें.
सकाळी. ओके, सो अक्षराची मम्मी आयज नॉनव्हेज खायना, तिका डाळ भाजी केला आनी थोडेशें हांव भजी करतलें. जस्ट भजी न्ही तेन्नाच करप, तेन्ना फ्राय करप. ओके, भजी करतले. म्हाका न्ही कमेंट केलेले कांदा भजी हांव कशें करता आयज दाखयतात तुमकां. जस्ट 1-2-3 कांदे घालून करतले हांव कांदा भजी. खूब तेंपांनी आमी कांदा भजी आयज करता. सगळें आसा, बेसन आसा, कांदो अशें कांदे पडलेले आसता आमगेर, करात ना भजी. सो आयज करया म्हटलें. आई बाबा मातशी चडूच कर खंय भजी, ती काय खावंक जाला. सो हांगासर न्ही नुस्तें बिस्तें सगळें भायर काडून दवरता. नुस्तें मागीर चिकन आनी आयज बांगड्याचे कटलेट करतलें हांव. सकाळीं न्ही सगळें हांवें प्रिपरेशन करून दवरलें बेगिनाच. म्हाका खबर आहा मागीर जावचें ना. एक आतां उठलो की नुस्त्याक मसाला लावून दवरला आनी काफ्रेल चिकन काफ्रेल करतलें आनी कांय ना इतलेंच. सुंगटाचें हुमण केलां आईन, दाळ केला आनी धवी भाजी आसता पळय ती तांबडी भाजी कशी आसता तशी धवी भाजी आसता तिची भाजी केला आनी कांय ना. सुंगटाचें हुमण इतलेंच. भजी करतलें आतां हांव. सो हें आसा धवी भाजी, सेम तांबडी भाजी भशेनूच ती धवी आसता तें केलां. आनी दाळ जस्ट थोडेशेंच दाळ केला कित्याक अक्षराचे मम्मी लागूनच थोडेशें दाळ केला. हें पळयात दाळ. आनी हें आसा बांगड्याचे कटलेट फ्राय करतलें मागीर. आनी हें आसा चिकन काफ्रेल. चिकन काफ्रेलचो मसाला आहा पळय ते रेडीमेड मसाला आहा, मारियोचे मसाला अशें बरें आसता. मातशें लावून दवरला तें बरें मॅरिनेशन जावंक जाय. आनी हांगासर केलां सुंगटाचें हुमण. नुस्तें बीन फ्राय करपाचें आहा पळय काफ्रेल बीन जस्ट लेट करतलें हांव. तुमी ताका मेसेज केला हांवें एक पणजींतल्यान सपोज तुमी भायर सरले न्ही म्हाका मेसेज कर तेन्ना हांव करतलें. ते नुस्तें फ्राय बीन ताका चड टायम लागना सो ताका लागून. ओके, सो इशूकाक न्ही हांव ते पपाया कट करून प्युरी करून दवरता ताका खावयता हांव. सो आतां बेगिना उठला न्ही तो मागीर बेगीन न्हिदतलो ताका लागून. सो आयज पळोवंक जाय इशूकाचें रिएक्शन पपाया खावून. पपाया ताका लायक जाता जातलें, खूब स्वीट आहा तें सो ताका लागून खातलो तो. काल एक कापलें हांवें मागीर बेगिना शिवताक दिलें ताका तें खावपाक टायमूच मेळना सो म्हटलें दिलें. आतां जस्ट लेट गेलो आयज 11:30 सुमार असो गेलो अशें बिल्लींग कितें करतालो. ओके, सो पळोवया मागीर खावन गेलो तो. अजून ऋतुकान काल मातशें खालें. ऋतू कितें करता खबर आहा, स्वीट आसल्यारूच तो खाता. सो हांव न्ही हाडपाचें खूब कमी कित्याक तें हाडलें न्ही तें स्वीटूच उरना. काल ताणें खालें मातशें ताका मातशें स्वीट जाय जाल्यारूच तो खाता. सो हेका न्ही मातशें हांव क्यूब कट करून न्ही मिक्सरान घालून न्ही मातशें प्युरी करतलें. मातशी प्युरी केलें न्ही तो खाता. इफ ते बारीक बारीक पिसीस बी उरले न्ही जाल्यार तो खायना. ताका न्ही हांव मिक्सरान मातशी प्युरी करून घेता. सो हे पळय जाला प्युरी. सो हांव ताका पपाया फस्ट टायम दिता. पळयतलें बाबा ताका कितें बाबा एलर्जी बी कितें जाता कळटलें. सो जस्ट थोडेशें केलां हांवें. आनी जेन्ना हांव एक म्हणजे कितें एक फ्रूट ताका इंट्रोड्यूस करता न्ही सो 3 दीस हांव ताका हेंच दिता. फॉर एग्जांपल आयज ताका हांवें पपाय दिलें न्ही सो आयज फाल्यां परवा 3 दीस ताका हांव पपाय दितलें अशें म्हाका डॉक्टरान सांगलां. इफ तूं एप्पल दिता तर 3 दीस कंटिन्यू एप्पल दिवपाचें अशें. ओके, सो आईक सांगता ताका बरें म्हणून. ओके, हांव भजी म्हाका आतां करूंक जाय भजी. जस्ट थोडेशें पपाय हांव खाता की मागीर न्ही जायना सांजचें. ओके, सो मागीर खावया म्हटलें न्ही टायम मेळना. मागीर खावया म्हटलें आनी मागीर रातचें आनी आमी तशें फ्रुट्स बीन रातचें खायना. जें कितें खावपाचें आसा पळय दनपारचेंच. कित्याक फ्रुट्स बीन खालें न्ही तेन्ना आमगेर चडशीं फ्रुट्स बीन हाडटा न्ही आमी जेवण कमी करता आनी फ्रुट्स चड खाता कित्याक ते फ्रुट्स न्ही बेगिनतल्या बेगिना खाली करूंक जाय. सो मागीर ते पिड्ड्यार जाता. सो काल एक पपाया सोंपयलें हांवें. आतां आयज एक पपाया कट केलें आनीक आसा पपाया सो ते फाल्यां करतलें हांव. सो पपायान खूब बरें हेल्थाक. सो ते स्वीट आसल्यार खावंक बरें जाता नाजाल्यार खावंक बरें जायना. खूब स्वीट आहा. ओके, खावंक घेता मागीर मेळटा तुमकां. कांदा भजी आयज तुमकां शेअर करता आनी जशें हांव करता पळय तुमी एकदां मुद्दम ट्राय करा तुमकां लायक जातलें खूब. तितून हांव चड बेसन एड करना. करता पण चड ना, फक्त कांदो ताका चड जाय. दाखयता तुमकां. ओके, करून पळया. हांगासर आमी घेता 3 कांदे अशे लांबसर कट करून घेतला, कोथमीर आनी ग्रीन चिली इतलेंच लागतलें आमकां. सो आतां न्ही हांगासर हांव घालता अजवायन वोवां अशें बरें पुसन घालात आनी मीठ घालून न्ही आमकां हें बरें पयलीं मिक्स करून घेवंक जाय. मीठ घालता आनी बरें ताका अशें मिक्स करून घेवंक जाय. सो आतां न्ही आमकां इल्लें इल्लें करून न्ही बेसन घालूंक जाय आनी चडूच वांगडाच चड घालनाकात, थोडें थोडें घालून
घालून घेवया कित्याक आमकां चड हांगा बेसन नाका कळ्ळें न्ही. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. उदक तुमकां जाल्यार एड करात पण करनाका कित्याक कांद्याक न्ही उदक सुट्टा. ओके बरें अशें ताका कालोवन घेयात. इफ तुमकां दिसलें बाबा हें खूब ड्राय जाता तशें इल्लेशें 1-2 चमचांनी उदक घालात. हांव घालचें ना कित्याक हें कांद्याक न्ही उदक सुटला. सो हें पळयात जसं 1 चमचो हें उदक घातलां आनी हें पळयात हांवें न्ही हांगासर 5 चमचो बेसन घातला. सो हें रेडी. तें पळयात तुमकां दिसता आसतलें चड अशें बेसन ना तुमकां कांदो दिसता हयच करूं जाय. कांद्या भाजी न्ही खूब बरें लागता कांदा भाजी. सो आनी जस्ट तेल दवरता आनी आमी फ्राय करता. जस्ट हांवें कॉल केल्लें अक्षदान पणजी पावला खंय. सो भजी मागीर फ्राय करतले. सो शिताक दवरता आनी काफ्रेल चिकन फ्राय करता कित्याक ताका मातसो टायम लागतलो मागीर नुस्तें फ्राय करता. ओके आई हांगा बडबडटा फक्त हें करता हय आसता पळय खालें तेणें पपया जस्ट खालो घेवन भोंव खंय आं आनी कामां जाय ताका कामां. हें हात लायता ते पळयता हांगा ताका आमी चड हाडना न्ही. सो हांगा ताका हाडलें न्ही तो हांगा त्या फाटीं फुडें पळयता की दिसता का सगळें आयदनां न्हू रे. आयले काय करतो मोबाईल ऑन आणि कितें करतले ऑप्शनूच ना आमचें कामूच तें. हांव बाबूचे फेस दाखयना कितें खबर अक्षता तुमकां दाखयतले. बसून घ्या देवा जालें आई बस बाबूले तोंड दाखयना. बसा पावली लास्टाक बसा असं का बस तू भुरगीं आसा म्हणटा ते फोटो येतलेच. तू बाबूचे पोटलो हाडला आमकांय पोटलो हाडला. रिजू आतां दोनांक घेतलो. हय हय बस बसा कितें वय थँक्यू आं अक्षदा म्हाजे फेवरेट हाडला. दाखयता मागीर अक्षदान कितें हाडला म्हाका फेवरेट. कोण रे आवय वळखल ताका कारवार गेल्ले आमी न्ही तेन्ना रडोन पुरो जाले. कोण रे अक्षदा खंय अख्खे कारवार भोंवले खंय कालवा लागून की म्हाका कालवा लायक न्ही. तूं आनी कित्याक त्रास घेता काय म्हटलें. म्हाका तिसरी हाडल्या ताणें तिसरी. आवय थँक्यू आं सॉरी काळे खुबे. सो धाकटे बाय न्ही शिवा न्हिदला भितर हांगा भितर घातला आतां न्हिदला म्हटलें तुमी सुशेगाद बसा म्हटलें. सो ऑलमोस्ट म्हणजे जावपा येयला हांगासर चिकन काफ्रेल. सो हांगासर न्ही ऑलमोस्ट काफ्रेल जायत येयला. आतां न्ही हांव नुस्तें आनी कटलेट फ्राय करता. तो बाय न्ही जस्ट उठले रडपा लागलें जागो चेंज जालो न्ही ताका लागून रडपा लागलें. तूं येयला सो म्हटलें बेगिना फ्राय करया कित्याक जेवन बसलें न्ही मागीर टेंशन ना सुशेगाद उलोवंक मेळटा हायका न्ही. सो जालें म्हाजें ऑलमोस्ट काफ्रेल रेडी आनी बांगड्याचे कटलेट केला हे पळयात आनी नुस्तें फ्राय जाल्लें आसा. हे पळय नुस्तें फ्राय जालें. आतां हांव करता लास्ट भजी. तेल दवरला हे पळयात. सो हांगासर न्ही जालें म्हाजें भजी रेडी. सो हांगासर बसला जेवपाक. बाई जेवण कशें आहा. बेस्ट आवय तेच म्हटलें बाई आवडटलें काय ना आमचें जेवण खबर ना केला कितें तरी. आई खायना आई आयज वेज आतां म्हणजे जेवया म्हटलें. तिमी पयलीं जेयता बाबा आली आमी मागीर सुशेगाद जेयता. कितें जाय घे आं श्रुती आई सगळं आसा फुडें कितें जाय तें घे सगळें दवरलें गे काय वाडला हांवें. हय उठ्ठा न्हिदता पळय त्रास ना ओग्गी आसा किरकिरी ना हेजे न्हू गो. हो पळय हांगासर उठलो न्हीद जाली ताका आयज कोण आयला न्ही म्हणटा न्हीद ना उठोन जेवपा काफ्रेलचो वास येयलो चिकन काफ्रेल आसता आनी ऋत्वीक न्ही शिवा कडेन बरें खेळटा कितें म्हणटा खबर आहा इश्विकाक हांगा दवर खंय आनी इश्विकाक कितें म्हणटालो तो इश्विकाक व्हर खंय आनी शिवा हांगा दवर खंय ताका जाय न्ही गर्ल ताका लागून असो म्हणटा हेका.
सो जेली आम्ही जेवण मातशे खबरी करताले बाय न्हिदला आता 4:30 जाली चाय पिया म्हटले न्हू अक्षदा चाय पिवन हाडटा तांकां गाडी न्हिदतली मागीर पळय कितें म्हणटा पळय जेलेले कांयच ना इल्लेशें जेयला आनी जिरोंक ना खंय आई तुका चुकले यो 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 इतले आनी परत इतले बेगिना आयकता बन्स कशा अक्षदा येताना आमकां बन्स घेवन येयला आनी 2 दीस फाटी म्हाका बन्स खावपाची रूच आयिल्ली ते ऐकले हांवें कितें म्हाजे मनाचें न्ही त्या कळ्ळें आनी येताना पळया बन्स घेवन येयला आमी हांगा बन्स खाता तुमी खायत ना अरे 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 पीक मेळना सेम एंगल लोग दोन कॅमेरा हे मा सारखे यूज कर थँक्यू आई यो आई इल्ली खंय स्पेशल म्हाका पळोवपाक ती माझे व्हिडिओज पळयता सो तुज्या म्हाका पळोवन तरी पोट भरलें खंय बरी दिसलें येता येता आई शेपटी खंय ही माझी शेपटी आम्ही जाय आणि ती त्यांची फाटल्यान जावई बरे इश्वीक ताका न्ही हात लावंक पळयता आमची आनी खबरी सोंपना हांव उबे रावन गजाली मारता आई म्हणटा बस खंय ते म्हणटा या खंय काडपाक जाली आमी ताका बसूं म्हणूं शकना कित्याक पयस आनी कारवार सो ताका लागून सो एकदम बरे भशेन पावली न्ही ते टेन्शन ना आनी ते बाबडे न्हिदला सावकाश हें घालून घे थँक्यू म्हणलं तुवें ऐकात ना अक्षदा सगळ्यांक बाय म्हण हय आई बसला आई सगळ्यांक बाय म्हण आई दार उगडले असं बस बाय 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 बंद कर आई बाई सगळ्यांक बाय म्हण बाय जाले बरी दिसले खंय आमकांय बरी दिसले तुमी आयले थँक्यू 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 आनी येवचे परत येता शुअर 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 चल चल आई बरें करून हा चला चला सावकाश चल बाय सो जस्ट तुमी आत्तां गेली आतां तुमी घरा पावसार म्हाका वचको कित्याक कारवार न्ही पयस ताका लागून सो म्हटलें सावकाश चल म्हणटा तांकां आतां ट्राफीक ऑलरेडी ट्राफीक मेळटलें आतां कित्याक 6:30 जाली आत्तां तुमी भायर सरले आनी येताना बन्स आनी ते माडी दिला माडी न्ही गे माडी ए माडी तुमकां खबर आसता ते माडी ते कालवां हाडपाचें आसलेलें आतां कालवां मेळकूच ना के बाबडे हे पळय हे माडी आनी एक ते एका कितें म्हणटा खबर ना हें बॉयल शिजोवन खावपाचें ते मीठ घालून ओके आनी खुबे हाडला म्हाका खुबे दवरला फ्रिजीन आईक म्हटलें फाल्यां खुबेचे सुक्का कर गे सुक्का कर म्हटलें ओके तो इशू न्हिदला म्हटलें हो गेला खेळपाक गार्डनान आनी तेणे रव्याचे लाडू दिला अक्षराची मम्मी न्ही लाडू करता कारण इतले बरें केला आज समज विकत हाडला म्हणून पयस जाल्यार न्ही सामकें बरें केला दाखयत तुमकां राव ते पळयात ते बी 2
आनी म्हाका रव्याचे लाडू खूब लायक. रितुकान आयलो की एक खालो हेणें पळयात. सो चला आयचे इतलेच. कशे दीस आयज गेले कळकूच ना न्हू गे. केन्ना सकाळ जाली, जेवण केलें, काय कळकूच ना. आनी उलोवपाचें इतलें आसा, टायमूच ना म्हणटा पळय तशें. टायम रोखडो धांवता. कितें सांगू तुमकां. आनी ताजे बाय ओग्गी हांवें चड व्हिडिओ काडूंक ना बायचे, कित्याक तेंच्यांनी आजून फेस रिवील करूना न्ही, सो ताका लागून. बरें ओग्गी स्टार्टींग मातशें रडलें, मागीर म्हज्या सारकें जालें. इशुका वांगडा रितुका वांगडा बरो खेळटालें न्ही गे. रितू कितें केलां खबर, ट्युशनाक गेलो 3:30 4 येयला. कित्याक बाय वांगडा खेळपाक. तेन्ना तो आयलो पळय ट्युशनांतल्यान, बाय न्हिदलेलें, तो वाजयलो. ओग्गी सामकें बरी दिसलें. ओके सो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर. आई आई गरम उदक पिता. हां चल बाय म्हण. बाय.